1 जुलै 2024 पासून 3 नवीन फौजदारी कायदो लागू जातले। केंद्र सरकारान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। आता भारतीय दंड संहिता म्हणजे IPC चे सुवातेर भारतीय न्याय संहिता लागू जातली। फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजे CRPC चे बदला भारतीय नागरी संरक्षण संहिता लागू जातली आणि पुरावो कायद्याच्या बदला भारतीय साक्ष अधिनियम लागू जातलो। नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणे उपरांत गुन्यांवकारांचे वैशिष्ट्य थारिल्ल्या कलमांत बदल जातले। देखीक IPC कलम 302 जे हत्ये खातीर लागू जाता ताका आता कलम 101 म्हणटले। फटवणुकी खातीर लागू केल्ले कलम 420 आता कलम 316 आसतले। हत्येच्या यत्ना खातीर लागू केल्ले कलम 307 आता 109 जातले। जाल्यार बलात्कारा खातीर लागू केल्ले कलम 376 आता कलम 63 जातले। तशेंच 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचेर बलात्कार केल्यार जल्मपेट आनी फाशीच्या ख्यास्तीची तजवीज आसा। सामुहीक बलात्कारान दोशी आशिल्ल्यांक 20 वर्सां मेरेन बंदखण वा ते जिवे आसा मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जातली। जायती कलमां आनी तजवीजो बदलल्यात। IPCन 511 कलमां आशिल्ली आता 356 उरल्यात। 175 विभाग बदलल्यात, 8 नवे जोडल्यात, जाल्यार 22 विभाग काडून उडयल्यात। तेच प्रमाण CRPCन 533 विभाग उरल्यात, 160 विभाग बदलल्यात, 9 नवे जोडल्यात, 9 काडल्यात। चौकशी पासून खटल्या मेरेनच्यो सुनावण्यो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं घेवपाची तजवीज आसा, ती हाचे पयलीं नाशिल्ली। सगळ्यांत व्हड बदल म्हणल्यार आता ट्रायल कोर्टाक दरेक निर्णय चडांत चड 3 वर्सांच्या भितर घेवचो पडटलो। देशांत 5 कोटी खटले प्रलंबीत आसात, तातूंतले 4.44 कोटी खटले ट्रायल कोर्टांत आसात। तशेंच जिल्लो न्यायालयांतल्या न्यायाधीशांच्या 25,042 पदां मदीं 5,850 पदां रिती आसात। हे नवे कायदे ह्या वर्साचे जुलै म्हयन्याचे 1 तारखेसावन लागू जातले। हे विशींची अधिसुचोवणी केंद्र सरकारान जारी केल्या। गोमतक TV खातीर संजना अंजुनकर।